नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. अंदू वर्सा देशांत सरासरी पावसाचो नेट उरतलो कमी. भारतीय हवामान खात्याचे महासंचालक डॉ. मृत्युंजय मोहपात्रा हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली म्हायती. दिल्ली भेटे उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयांत परतून लोकशाय आघाडीच्या आमदारां सयत केली बसका. 10 जून दिसा वितरीत करतले 3000 म्हजे घर येवजणेची मंजुरी पत्रां मुखेलमंत्री. रवी नायकांच्या अचकीत मरणा उपरांत रिते आशिल्लें मंत्रीपद रोखडेच भरतले. प्रधानमंत्री मोदी सप्टेंबर ते ऑक्टोबर म्हयन्या मजगतीं मुखेलमंत्री. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रियोळ मतदारसंघाच्या सावयवेरी वाठारांत खेळा संकुलाचें केलें उक्तावण. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाखाला ग्रामीण वाठारांत लेगीत उबारतात आधुनीक साधन सुविधा आशिल्ले प्रकल्प. आयज आयपीएलच्या उपांत्य फेरयेंत गुजरात टायटन्स आनी राजस्थान रॉयल्स पंगड निमण्या खेळांत सुवात मेळोवपा हेतान देंवतले मैदानाचेर. आतां खबरो विस्तारान. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आयज दूरदर्शनाक दिल्ले खासा मुलाखतींत नीट परीक्षेच्या पेपर फुटी विशीं खंत उक्तावन अशा तरेची घडणूक जावप ही सामकी दुर्दैवी आसा अशें सांगलें. तशेंच विद्यार्थ्यांक आवाहन करतना सरकार फेरपरीक्षेक कसलेच तरेची चूक जावपाक दिवचो ना तेन्ना अफवांचेर विश्वास दवरचो न्हय अशें तांणी सांगलें. आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रीच किया गया है. जो रक्षक था वही भक्षक हुआ. जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है. उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है. हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं की हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे. उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे. हमने इसीलिए गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने कठोर निर्णय लिया है. हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास है. तशेंच जून म्हयन्यात जावपी फेर परीक्षेची तयारी पुराय जाल्या अशी माहिती लेगीत तांणी मुखार दिली. माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके नीचे इकाई तक हम सब लोग एकजुट होके हमारी एक डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी इज पारामाउंट. अकाउंटेबिलिटी इज उत्तरदायित्व सर्वोपरि है. लेकिन परीक्षा प्रोसेस को फिर एक बार रीट्रैक में लाने के लिए प्रश्न पत्र की तैयारी, छपाई, उसको सुचारू रूप पे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा सुचारू रूप पे हो जाना, फिर उसको प्रश्न पत्र को लौटा के दिल्ली तक ले आना. ये जो पूरा चेन ऑफ कमांड है ये एक रोबस्ट स्ट्रक्चर कमांड है. इसमें कोई भी ब्रीच हो, ये कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसके हमारी दायित्व बनती है. ते भायर फेर परीक्षे वेळार प्रश्नपत्रिका सुखरूप परीक्षा केंद्रां मेरेन पावोवपा खातीर वायुसेनेचो वापर करतले अशी माहिती मंत्री प्रधान हांणी दिली. हमने कल रक्षा मंत्री जी को मिलके हम और हमारे सहयोगी जो इस काम को पोस्टल डिपार्टमेंट इस कोरियर के काम को करता है, रक्षा मंत्री जी के साथ हम दोनों गए थे, ज्योतिरादित्य जी और हम, कि इस बार की जो ट्रांसपोर्टेशन की दायित्व एयरफोर्स करना चाहिए. ये होता था नॉर्मल रूट में, कहीं जगह पे नॉर्मल एविएशन पे होता था, एविएशन रूट पे होता था, कई जगह पे बाय ऑन रोड होता था. हमें संभावनाओं को, चैलेंज की संभावनाओं को, कॉम्प्रोमाइज की संभावनाओं को मिनिमाइज करने के लिए, जीरो करने के लिए हमने एयरफोर्स की मदद ली. एयरफोर्स की एक हमारे देश में एक बड़ा ताकत रखता है. भारतीय हवामान खात्यान अंदू वर्सा देशांत जून ते सप्टेंबर मेरेन पावसाचो नेट सर्वसामान्य परस कमी आसतलो असो अदमास उक्तायला. आयज नवी दिल्ली हांगा पत्रकार परिशद आपोवन खात्यान हे विशीं सविस्तर म्हायती दिली. तांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण उत्तर पूर्व भारतांत सामान्य जाल्यार दक्षिण, मध्य तशेंच उत्तर पश्चिम भारतांत सामान्य परस कमी पावस पडटलो. दूरदर्शनाकडेन उलयतना भारतीय हवामान खात्याचे महासंचालक डॉ. मृत्युंजय मोहपात्रा हांणी देशांत जून म्हयन्यांत पावसाची परिस्थिती मंद आसतली अशी शक्यताय उक्तायली. तशेंच जून म्हयन्यांत उत्तर भारतीय राज्यांनी गरमी आनी उश्णतेचें प्रमाण वाडटलें असो लेगीत अदमास तांणी व्यक्त केलो.
आज हमारा जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जारी हुआ है 5 जून से 30 सितंबर के बीच देश की एवरेज रेनफॉल की बात करें वो सामान्य से नीचे रहने का संभावना है। और परिमाणात्मक ढंग से देखें तो जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है वो लगभग 87 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है और इसका 90% बारिश कंट्री में होने का संभावना है। ये जो मॉडल हम इस्तेमाल करते हैं इसका त्रुटि है ±4%। मगर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री देखें तो मैनी एरियाज में बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है एक्सेप्ट ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया के कुछ इलाका और सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और सम पार्ट्स ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट इंडिया जहां नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है जून के सितंबर के दौरान। आज भी हम जून की रेनफॉल के बारे में जानकारी दिए हैं। जून के रेनफॉल के हिसाब से कंट्री एज ए होल के लिए रेनफॉल सामान्य से कम हो सकता है मगर ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड वेस्ट सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्सा जहां नॉर्मल या नॉर्मल से एबो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। देशांत पेट्रोल डिझेल तसेच एलपीजीचो पुरेसो सांठो आसा। सरकार कसलेच तरेच्या काळ्या धंद्याच्या आळो घालपाक फावो ते यत्न करता अशी माहिती पेट्रोलियम आणि प्राकृतिक गॅस मंत्रालयाची जोड सचिव सुजाता शर्मा हांणी आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत दिली। इराण संघर्षाच्या परिस्थितीचेर सरकार खर नदर दवरून आसा अशें तांणी मुखार सांगलें। हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के सफिशिएंट स्टॉक है। एलपीजी प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, लगभग 92 टीएमटी पर डे। अगर आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो लगभग 150 जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल में 30% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी जा रही है और लगभग 14 ऐसे जिले हैं जहां पर पेट्रोल में 100% से ज़्यादा ग्रोथ है। इसी तरह डीजल के संबंध में 156 जिले ऐसे हैं जहां पर 30% से ज़्यादा ग्रोथ है और 6 जिलों में लगभग 100% से ज़्यादा ग्रोथ है। प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी की सेल में लगभग 38% की गिरावट है डीजल के संबंध में मैं बता रही हूँ। और इसी तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के भी बल्क डीजल सेल में लगभग 29% की गिरावट देखी जा रही है। गवर्नमेंट सिचुएशन को रिव्यू कर रही है। एलपीजी काळ्या धंद्या आड 6500 जाग्यांचेर धाडी घाल्या। आता मेरेन 15 लोकांक अटक केल्या अशी माहिती तांणी दिली। इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के द्वारा सभी इंडस्ट्रियल और बल्क कंज्यूमर से ये अपील की जाती है कि वो पैनिक बाइंग ना करें और अननेसेसरी स्टॉकिंग ना करें और जो उनके ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल्स हैं उनके द्वारा ही प्रोक्योर करें। एनफोर्समेंट एक्शन स्टेट्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा चालू है। एलपीजी के संबंध में पिछले 4 दिन में 6500 रेड हुई हैं, 5 एफआईआर रजिस्टर की गई हैं और 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। रिटेल आउटलेट्स पर पिछले 2 दिन में लगभग 900 रेड्स हैं और 417 लीटर पेट्रोल, 75,715 लीटर डीजल सीज किया गया है। 12 एफआईआर बुक की गई हैं और 15 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज पत्रकार परिशद आपोवन राष्ट्रीय शेतकी संमेलन तशेंच खरीफ अभियाना विशीं माहिती दिली। शेतकी मंत्रालयान आयोजीत केल्ल्या शेतकी संमेलनात 8 राज्यांच्या शेतकी मंत्र्यांनी, अधिकाऱ्यांनी तशेंच वैज्ञानिकांनी वांटो घेवन देशांतल्या शेतकी वेवसायाचेर आनी तातूंत गरज आशिल्ल्या बदलांचेर मंथन केलें। पत्रकार परिशदेंत उलोवप करतना मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी देशांत 1.73 लाख क्विंटल उच्च दर्जाच्यो बियो उपलब्ध आसा आनी हे प्रमाण गरजे प्रमाण 12% चड आसा अशें सांगलें। हाकाच लागून फुडल्या हंगामात बियांचो उणाव जावचो ना अशें तांणी सांगलें। किसी भी फसल के लिए प्रमुख चीज होती है बीज। मुझे बताते हुए खुशी है कि अपनी खरीफ की फसल 2026 की खरीफ की फसल के लिए 173 लाख क्विंटल की जरूरत है और उपलब्ध हमारे पास 192 लाख क्विंटल। तो जो जरूरत है उससे 11% ज्यादा बीज की उपलब्धता आज हमारे पास है। 1,74,000 क्विंटल बीज का एक भंडार, राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया है। तो बीज की उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी हमने कोशिश की है।
शेतकी संबंधित साबार सुविधा एकाच आयडी अंतर्गत शेतकारांक मिळवून दिवपी फार्मर आयडी ह्या प्रणाली वरवीं अजून मेरेन देशांतल्या 9,76,00,000 शेतकारांची नोंदणी जाल्या आणि हाचो लाभ घेवन एकाच माध्यमाचेर शेतकारांक केंद्र सरकाराच्यो साबार शेतकी येवजण्यो मेळटल्यो अशें मंत्री चौहान हांणी मुखार सांगलें. अब तक 9,76,00,000 फार्मर आईडी हमारे बन चुके हैं और इन फार्मर आईडी का फायदा ये होगा कि अलग अलग किसानों को योजनाओं का लाभ के लिए अलग अलग पेपर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमको भी जैसे अब खाद का वितरण करना है तो किसानों को ही खाद जाए तो फार्मर आईडी में उनका सारा विवरण है, उनके पास कितनी जमीनें, सदस्य कितने हैं, कौन सी संपत्तियां हैं, तो उसके आधार पर सही किसान को सही मात्रा में खाद के वितरण से लेकर बाकी सुविधाएं हम उपलब्ध करा पाएंगे. खबरापत्रांत आतां घेऊया एक ल्हानसो विसव. आइडिया जो बदले नजरिया. मिलिए अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ राह दिखाने वालों से. आप भी जुड़िए एक बेहतर भविष्य से. आज ही महसूस कीजिए इको इंडिया के साथ. प्रत्येक शनिवार प्रातः 9:30 बजे डीडी नेशनल पर. उठो, जागो और रुको नहीं जब तक लक्ष्य को न पालो. देखिए 6 जून से अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 प्रत्येक शनिवार शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर और शाम 5:30 बजे डीडी भारती पर. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज राज्यांतल्या आमदारां सयत बसका केले उपरांत पत्रकार परिशदाक फोन बसके विशीं म्हायती दिली. ह्या वेळार उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्टेंबर ते ऑक्टोबर मजगतीं गोंयांक भेट दितले. तशेंच फुडल्या 8 म्हयन्यां भितर तरेकवार नव्या प्रकल्पांचो बसयतले अशी म्हायती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली. फुडल्या 8 म्हयन्यां भितर कडेन संपर्क साधून सरकाराच्यो येवजण्यो तांच्या मेरेन पावोवप आसतले अशें लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. त्या भायर गोंयच्या साबार रस्त्यांच्या कुशीक झाडां लावन ग्रीन कॉरिडोर्स ही संकल्पना सातत्यान हाडटले अशी म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. 5 तारखेच्या निमित्तान आमी एनवायरमेंट डे ग्रीन कॉरिडोर म्हणजे गोंयचो नॅशनल हायवे आणि स्टेट हायवे हे पूर्णतः ग्रीन करपा खातीर मोठ्या प्रमाणात प्लांटेशन करपाचें थारायलां. फाटल्या 5 जून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत या 90 दिसाच्या कार्यकाळात गोंयांत मोठ्या प्रमाणात आणि खास करून रस्त्याच्या देगेनी झाडां लावपाची, रस्त्याचे ब्युटिफिकेशन करपाचे, आयलँड्स आसतली त्या जाग्याचेर झाडां लावपाची. ऑलमोस्ट 10 लाख झाडां प्रायोरिटीचेर गोवन स्पिसीसची लावपाचें आमी थारायलें. म्हणून 5 जूनाच्या कार्यक्रमाक सगळ्या लोकप्रतिनिधी, पंच, सरपंच, आमदार, ZP या सगळ्यांनी इन्वॉल्व जावचे आणि पुराय गोंयचो ग्रीन कॉरिडोर कसो जातलो, ग्रीन आणि क्लीन गोवा कशा पद्दतीन जातलो हाज्या करून आमी खासा येवजण आयकून त्या कार्यक्रमाचे डिस्कशन सगळ्या कडेन जालें आणि त्या निमित्तान तेंच्यांनी आपापल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत ग्रीन ब्युटिफिकेशन आनी जागा डेव्हलप कशें करपाच्यो हाजेरूय तेंच्यांनी भर दिला. 10 जून दिसा उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या सुमार 3,000 लाभार्थ्यांक म्हजें घर येवजणे अंतर्गत मंजुरी पत्र वितरीत करतले अशें लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. येवजण फुडारान पंचायत पावंड्याचेर राबोवन लोकां खातीर सोयीस्कर करतले अशी म्हायती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी दिली. म्हजें घर ह्या स्किमीक परत एकदा आमी नव्यान येता त्या 10 जून पर्यंत दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी 2 कार्यक्रम जातले. ज्यांच्यांनी फॉर्मां एप्लाय केला तेंच्यो 3,000 सुमार ऑर्डरी ह्यो क्लियर आसात त्यो दितले आणि जेणे करून सेकंड टप्प्यांतल्यान पंचायतींतल्यान म्हजें घर ही योजना नेटान सुरू करपाचें थारायलां. जेणे करून तितून म्हज्या घरांतल्या सगळ्या तरेचे फॉर्म्स ह्या सगळ्या लोकां पर्यंत पावले, तांच्यांनी जाता तितके बेगीन भरून दिवचे
आणि त्यांच्या क्लियर कट सनदी आणि रेग्युलरायझेशन ऑफ हाऊस ह्यो सर्टिफिकेटी त्यांच्या हातात दिवपाचें आमी थारायलां. म्हज्या घराची 3000 योजना जी रेडी जाल्या ती टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ 10 ते 11 आपल्या जून आणि नॉर्थ गोवान एक कार्यक्रम आणि साऊथ गोवान एक कार्यक्रम असे 2 वेगवेगळे कार्यक्रम जातले आणि ज्यांची ऑर्डरी रेडी आहात तांकां पर्यंत मेसेज पावतले आणि हे कार्यक्रम ठरतले. दिल्लीन भेट दिवन गोंयांत परतल्ले मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज पत्रकारांकडे उलयतना राज्यांतल्या तरेकवार म्हत्वाच्या प्रकल्पांविशीं तशेंच केंद्र सरकारा कडल्यान मेळिल्ल्या आश्वासनां म्हायती दिली. फोंड्या मतदारसंघाचे आमदार आनी आदले शेतकी मंत्री रवी नायक हांच्या निधना उपरांत रिते जाल्ले मंत्रिमंडळांतले पद गरजेच्यो परवानग्यो मेळ्ळ्या उपरांत रोखडेच भरतले अशी म्हायती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी गोंयांत ऑलमोस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबरान हांवें ताका इनवायट केला कारण वेरियस प्रोजेक्ट हाजो फावंडेशन स्टोन आसा पण त्याच बरोबर द फ्लायओवर्स परवरी खंयचो फ्लायओवर्स ऑलमोस्ट आमचो सप्टेंबर म्हटल्यार पुराय जातलो. कुणबी विलेज सांग्यार आसा इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट तोय कंप्लीट जाता. अशें केंद्र सरकारचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट हे इनॉग्रेशनूय करपाचें आसा. गोंय सरकाराचे असे वेगळे प्रोजेक्ट जे इनॉग्रेशन करपाचे आसतले तेजे इनॉग्रेशन आणि फावंडेशन स्टोन ह्याच्या निमित्तान सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर म्हयन्यांतल्या तांची डेट ठरोवन म्हणजे प्रधानमंत्रीजी हांगासर येतले. कॅबिनेट रिशफल म्हणजे एक्चुअली तशें पळोवंक जाल्यार एक पोर्टफोलियो जो आसा तो वेकंट आसा. एक थोड्या दिसाच्या भितर भरपाची अशी इच्छा म्हजी आसा सो दॅट परमिशन्स मेळना फुडें भरतले. नांव येयलें काय तुमकां पयलीं सांगता म्हटल्यार. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज प्रियोळ मतदारसंघाच्या वेरे वाघुर्मे वाठारांत नव्या भोवउपेगी खेळा संकुलाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार तांचे सयत थळावे आमदार गोविंद गावडे, थळावे पंचायत वांगडी तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. कार्यावळींत उलोवप करतना सावय वेऱ्या सारकिल्ल्या ग्रामीण वाठारांत अशे तरेचे खेळा संकुल उबारून राज्य सरकार राज्याच्या खाची कोनशांत उदरगत करून लोकांक विकसीत भारताच्या प्रवासान जोडूंक पळयता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. एकदम इंटेरियर गावात वेऱ्या वाघुर्म्या सारकेल्या बारीकशा ग्रामपंचायतीत आज आम्ही जो स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज ज्यो अवेलेबल करून दिता म्हणजे इनडोर बॅडमिंटन स्टेडियम त्याचबरोबर इन फ्युचर जशें म्हटलां तशें टेबल टेनीस परत कॅरम जिम हाज्या सारकेल्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आनी उरलेलो हो मल्टीपर्पज हॉल भुरग्यांच्या खातीर इन फ्युचर फॉर द एज अ ट्युशन सेंटर म्हणा स्टडी सेंटर म्हणा हाज्याय खातीर हांच्यांनी हो मल्टीपर्पज हॉल खूब बऱ्या पद्दतीन तांच्यांनी उपयोग करूं येता. त्या खातीर हांव तुमकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. सरकारच्या गोल्डन जुबली स्कीम 2013 हाच्या अंतर्गत आमी ग्रामीण भागातले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर ऑलमोस्ट 5 कोटी रुपया पर्यंत खर्च करता. तातूंतलो 2 कोटी रुपया खर्च करून आमी हो हॉल आज पुराय केला. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार ह्यो फॅसिलिटीज फक्त गोंय राज्यांत अवेलेबल जाता. तुम्ही शेजारच्या राज्यांनी वचून जर पळयशात अशा पद्दतीची फॅसिलिटीज तुमकां डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर सुद्दां अवेलेबल आसची ना. डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आमी सगळे जाण भाग्यवान आसा. 2012 आणि खास करून 2014 वर्सा सावन केंद्राक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला गोंय राज्याच्या खाची कोनशान मुळाव्या सुविधांनी बदल करून ग्रामीण लोकांक लेगीत उत्कृष्ट सेवा आणि सुविधा दिवपाचें काम सरकार करता आणि ह्या सुविधांच्या बळग्यारूच आयचे तरणाटे फुडारांत विकसीत भारत घडोवपाचें सपन पुराय करतले अशी आस मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार फाटल्या पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत 2012च्या उपरांत आणि विशेष करून 2014च्या उपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज पुराय गांवांतल्यान पूर्णता बदलल्या. म्हणजे म्हाका खूब बरें दिसता. फाटल्या म्हज्या 7 वर्साच्या कार्यकाळात गांवांतल्यान बेजीक फॅसिलिटीज दिता आसतना म्हणजे हांव लायट उदक आनी टॉयलेट म्हणचो ना बट ताच्याच बरोबर गांवांतली प्रायमरी शाळा आसतली, गांवांतले प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसतले, रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरीज आसतली किंवा अशा पद्दतीचे ग्राउंड्स आसतले. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी डेव्हलप करपाक शकले जाचेर फाटली 50 वर्सां कोणी विचार करूंक नासलो. ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आज प्रत्येक ग्रामपंचायतीन म्हणजे 191 ग्रामपंचायती आसा त्या कडेन अशा पद्दतीचे बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर. लायब्ररी आसतल्यो म्हणजे आमी म्हाका दिसता प्रियोळान फाटल्या दिसांनी लायब्ररी ओपन केल्या. म्हणजे इंटरनेट फॅसिलिटीज वीथ लॅपटॉप कॉम्प्युटर सगळे गांवांत आसा आमच्या. म्हणजे हे कोणा खातीर आसा? हे आमच्या गांवांतल्या लोकां खातीर आसा, हे गांवांतल्या भुरग्यां खातीर आसा आनी त्या खातीर इन फ्युचर ही गांवांतली भुरगीं डेव्हलप जावची म्हणून हो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा.
40व्या गोंय घटक राज्य दीस निमतान उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आयज जावन गोंय भेटेर आसतले. पणजेच्या कला अकादमी हांगा आयोजीत राज्यस्तरीय घटक राज्य दीस कार्यावळींत ते मुखेल सोयरे म्हूण वांटेकार जातले. मजगतीं गोंयचे राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू तशेंच मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत घटक राज्य दिसाच्यो परबीं भेटयल्या. आयचो दीस हो गोंयच्या लोकतांत्रीक प्रवासाची गवाय दिता अशा उतरांनी गोंयची तोखणाय करतना गोंय हे शांतताय, शिक्षण, सामाजीक उदरगत आनी एकचाराचें प्रतीक जावन आसा आनी गोंय राज्यान उदरगत करतना दायज आनी संस्कृती कशी तिगोवन दवरची हाची देख संवसाराक दिल्या अशें राज्यपालांनी म्हळां. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के, क्या होता है पूरा देश सुनने मन की बात. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. मन की बात में आप सबका स्वागत है. यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव. साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात. अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात. भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात. विदेश में भारतीय संस्कृति की बात. अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात. आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात. मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला. बात देश की, सबके मन की. मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है. मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है. तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात. आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर. विसवपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. गोंयच्यान एक आगळी वेगळी आध्यात्मीक भोंवडी करून भावार्थी आयज गोंयांत परतले. हे भोंवडे मजगतीत आनी देशांतली 12 ज्योतिर्लिंगां आनी 4 धामांची एक म्हयन्यान पुराय केली. ह्या यात्रेन म्हापशेचे जलेश रावत, कुडचडचे प्रदोष नायक, वास्कोचे दामोदर महाले तशेंच धारबांदोडेचे राजेश गांवकर हांचो आस्पाव आशिल्लो. राजेश गांवकर हांणी आपल्या यात्रे विशीं सविस्तर कुल मिला के 12 ज्योतिर्लिंग, 4 बड़े धाम और 4 छोटे धाम, ये सारे तीर्थ यात्रा हमने कवर कर लिया. कुल मिला के 12,200 किलोमीटर हमने ड्राइव किया है और लगभग एक महीना में 30 डेज का हमने पूरा ट्रैवलिंग किया है. कुल मिला के हमारा 2,80,000 खर्चा आया. सो एक को करीबन 75,000 हमारा खर्च हुआ है और भगवान की कृपा से कुछ अड़चन न आते हुए बिना दिक्कत के हम ये ट्रैवल कर सके. देशांत ट्विशा शर्मा आत्महत्या केस गाजता आसतना हे फाटभुंयेर तिची माय आदली न्यायाधीश गिरीबाला आनी घोव समर्थ हांकां CBIन 5 दिसांचो रिमांड दिला. CBIच्या पंगडान गिरीबाला हांच्या घरा वचून तांचे कडेन ह्या घडणुके विशीं चवकशी केली. खूब वेळ चवकशी केल्या उपरांत CBIन माय आदली न्यायाधीश गिरीबाला आनी घोव समर्थ हांकां अटक करपाचो निर्णय घेतला. संवसारीक आर्थीक मंचान केल्ल्या नव्या नियाळा प्रमाण संवसारांतल्या चडशा आर्थीक तज्ञांनी उदरगतीन मंदी येवपाचो अदमास उक्तायला. पूण ह्या नियाळ्यांत भारतांत सगळ्यांत चड उदरगत जावपाची संद आसा अशें लेगीत नमूद केलां. सर्वेक्षणांत 10तल्या 9 तज्ञांनी फुडल्या आर्थीक वर्सान आर्थीक वाड कमी जातली असो अंदाज व्यक्त केला. संवसारीक आर्थीक मंचान जारी केल्ल्या नियाळा प्रमाण 2026 वर्सा
भारतात वेपाराच्या धोरणात मेकळीक हाडिल्ल्यान मुळाव्यो साधन सुविधा संशोधन तशेंच थळाव्या उत्पादन क्षमतेक उर्बा दिल्ल्यान संवसारीक आर्थीक मंदीचो परिणाम भारताचेर कमी प्रमाणात जातलो. मंचान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण 2026 ते 2027 ह्या आर्थीक वर्सान भारताचो आर्थीक वाडीचो दर 6.5% आसतलो. पश्चिम आशियांत सुरू आशिल्ल्या ताणाच्या फाटभुंयेर संवसारीक पांवड्यार धोको वाडत आसा. आयज IPL क्रिकेट सर्तींत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू ह्या पंगडान आड निमण्या खेळांत सुवात मेळोवपा खातीर गुजरात टायटन्स आनी राजस्थान रॉयल्स ह्या पंगडा मदीं चंदीगडच्या महाराज यदुवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाचेर खेळ जातलो. हे आदी पात्रताय फेरयेंत गुजरात टायटन्स पंगडाक रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पंगडान हारायल्ले जाल्यार एलिमिनेटर पांवड्यार सनरायझर्स हैदराबाद पंगडाचेर जैत जोडून राजस्थान रॉयल पंगड उपांत्य फेरयेंत पावल्यात. गुजरातच्या पंगडा खातीर सगळ्यांत मोठें आव्हान म्हळ्यार राजस्थान पंगडाचो सगळ्यांत ल्हान आनी उत्कृश्ट फलंदाज वैभव सूर्यवंशी हाच्यो धांवड्यो आडावन दवरप आसतले. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 28.5 अंश सेल्सियसले नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. अंदू वर्सा देशांत सरासरी पावसाचो नेट उरतलो कमी. भारतीय हवामान खात्याचे महासंचालक डॉ. मृत्युंजय मोहपात्रा हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली माहिती. दिल्ली भेटे उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयांत परतून लोकशाय आघाडीच्या आमदारां सयत केली बसका. 10 जून दिसा वितरीत करतले 3000 मजत घर येवजणेची मंजुरी पत्रां. रवी नायक हांच्या अचकीत मरणा उपरांत रिते आशिल्ले मंत्रीपद रोखडेच भरतले. प्रधानमंत्री मोदी सप्टेंबर ते ऑक्टोबर म्हयन्या मजगतीं गोंयांत दितले भेट. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रियोळ मतदारसंघाच्या सावयवेरें वाठारांत खेळा संकुलाचें केलें उक्तावण. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा खाला ग्रामीण वाठारांत लेगीत उबारतात आधुनीक साधन सुविधा आशिल्ले प्रकल्प. आयज IPLच्या उपांत्य फेरयेंत गुजरात टायटन्स आनी राजस्थान रॉयल्स पंगड निमण्या खेळांत सुवात मेळोवपा हेतान देंवतले मैदानाचेर आयतारा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हांचे आड जातलो निमणो खेळ. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरय पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फिडिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केलां. ताचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.